मी सदांच सांगताले की डिक्टेटरशिप किंवा जे दादागिरी करता ताजो अंत एक दीस आसताच. खंयी पळयला आसतलें तुमी, वेदर इट बी जर्मनी ऑर एनीवेर, ती तानाशाही, सालाजारशाही किंवा जाका आमी डिक्टेटर म्हणटा ते खंय ना खंय तरी एक दीस तांचो अंत आसताच. म्हाका दिसता आज भारतभरान जेन्ना बाब अरविंद केजरीवालाक अरेस्ट केलो तेन्ना जी नेगेटिविटी बीजेपीक आयली तातल्यान जो राग निर्माण जालो लोकां मदीं, तो राग काल खुशेन लोक भायर सरले. दिल्लीन काल दिवाळी साजरी केली गेली जेन्ना सुप्रीम कोर्टान हो जजमेंट ऑर्डर पास केली इंटरिम बेल दिवपाची. इट्स अ व्हेरी हिस्टॉरीक डिसिजन, कारण हांव एक एडवोकेट आशिल्ल्यान आमी अशें प्रेसिडेंट केन्ना अशें पळोवनाशिल्ले. द वे सुप्रीम कोर्ट हॅज इंटरप्रेटेड लॉ टू ग्रांट दीस इंटरिम बेल, it shows that Supreme Court has upheld democracy, Supreme Court has upheld law, and Supreme Court has realized की डिक्टेटोरियल जे गव्हर्नन्स आज भारतीय जनता पार्टीन देशभरान हाडला ते खंय तरी बंद जातले जाल्यार डेमोक्रेसीक वाटोवपा खातीर कोर्टाक इंटरफियर करचे पडटले. ते कालच्या ऑर्डरांतल्यान दिसून आयले. आज आमी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म पळयत जर बीजेपीचे, म्हाका एक हांसूंक येता एकटे सोशल मिडियाचे जे पोस्ट आयले ताचेर पळयत जाल्यार. इनफॅक्ट तांकां जो मनांतल्यान राग आयला ह्या ऑर्डरीचो तो दिसून येता. कांय एडवोकेट आशिल्ले तांचे स्पोक्सपर्सनांचे आज हांवें ट्वीट पळयले. They are trying to say that every party other than Bharatiya Janata Party is corrupt. पण भारतीय जनता पार्टी कितली करप्शनान भरभटले ते पणजेन दिसून येता. आज पणजेची परिस्थिती आसा जाल्यार खंयच्याय रस्त्यार डावो घे वळण नाल्यार उजवो घे वळण, प्रत्येकाक दिसता रोड क्लोज फॉर डायवर्शन. तुमकां दिसता रोड क्लोज इज फॉर डेव्हलपमेंट म्हणून. दे हॅव क्लोज दीज रोड्स टू मेक देअर रोड्स ऑर टू मेक देअर पाथ for corruption or towards corruption. BJP has diverted roads for opening their roads to corruption आणि हे दुसऱ्यांक ज्ञान दिता. आमी काल तांचे स्पोक्सपर्सनान दिल्ले ज्ञानूय पळयले आनी तांचे अज्ञानूय पळयले आनी ताजेरूय हांवें काल एक स्टेटमेंट केल्लो, परत म्हाका करपाचो ना. पण ज्या तरेन हे लोक भितरल्या, अमित शाहचे काल रिएक्शन टू अ नॅशनल मिडिया चॅनल ऑल्सो इज ती बोलकें आसा. वॉट एवर दॅट ही सेड, ही वॉज व्हेरी एंग्री वेन ही वॉज क्वेश्चन and he said it is interim bail only. पण आज तांकां जो भंय निर्माण जाला, तांकां भंय निर्माण अशाचो जाला की तांणी जे आज चलयलां ते फाल्यां आपल्या कडेन घडत काय म्हणून. कारण एक रूल आसा, सदांच म्हणटा की आयज म्हाका फाल्यां तुका, आनी नियतीचोय जो नियम आसा तो वॉट गोज अरावंड कम्स अरावंड. आनी कर्मा जी करतात ती कर्मा खंय तरी भोगचीच पडटा आनी ती भारतीय जनता पार्टीक भोगचीच पडटली. आनी ते काल जे रिलीज जाले तातल्या लोकांचो जो उत्साह आसा, जो उत्साह सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन आसतलो 14 तारखेक आनी 25 तारीख दिल्लीन आसा इलेक्शन. आनी दिल्लीचे जनतेन काल जे सोहळे मनयले ते पळयत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक भंय दिसूंक लागला. अजून पर्यंतचे जे तांचे लिडर्सांचे जे कमेंट्स जर तुम्ही वाचत आयकत जाल्यार इट इज सरप्रायझिंग. आज एक हांवें एक कमेंट वाचलो, आज एक पोस्ट पळयलो हांवें. The person is trying to justify तो रेवण्णा म्हणून आसा तांचो. That person has escaped India on a diplomatic passport when he has made 2,779 videos of him raping women. आणि ताजो हात वयर धरून मोदीन मतां मागली ताका मत दिवची म्हणून. तशेंच तांणी त्याय मनशा खातीर मत मागले जाणें शेतकऱ्यांचो गाडी चडयल्ली, जाच्या शेतकऱ्यांचेर गाडी घाल्ली, ताजो हात वयर करूनय तांकां तांणी मतां मागली. सो हे जे ज्ञान दिवपी जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे हांगाचे भक्त, तांकां भक्त हांव असल्या खातीर म्हणटा, तांणी भक्त म्हणटा पळय त्या वर्डाकय एक वायट स्वरूप दिलां. कारण तांची भक्ती अशा लेवलाक पावल्या की ते अंध जाल्या. आनी ह्या अंधत्वांतल्यान जे ते स्टेटमेंट करता, जे करता तातल्यानूच तांचो भंय तांकां लागला हें दिसून येता. वी आर सेलिब्रेटिंग release of democracy, we are celebrating release of people's power, we are celebrating release of honesty जी आज भारतीय जनता पार्टी बंदिस्त करपा लागिल्ली ताजी रिलीज जी जाल्या ते सेलिब्रेशन आमी करता. and this celebration will continue. We may have to go back to jail on 2nd or we don't know whether further orders on merits will come as soon as possible. पण आतल्यान एक गोष्ट सिद्ध जाली, जशे आमचे वाल्मिकी बाबान म्हणला तशें सत्यमेव जयते. म्हणटालो प्रश्न नाही कशें आसता, वेन द मॅटर इज बींग हर्ड ऑन मॅरिट्स इंटरिम बेल युजली ग्रांट करता. इंटरिम बेल इज युजली ग्रांटेड
in normal course by the courts. Jenna courtak dista ki there is a reason that this arrest is kind of illegal, and prima facie court jenna believe karta ki protection diवपाक जाय म्हणून normally arrest करच्या पयली interim bail दिता, पण हांगा he was already arrested. So pending the hearing on merits, when interim bail is granted, it shows that court believes that the arrest prima facie is illegal. म्हणजे ऑन द फेस ऑफ इट ही अरेस्ट इलिगल दिसता म्हणून इंटरिम बेल दिता. दिस इज अ प्रेसिडेंट. आणि मोर पर्टिक्युलरली हो जो कायदो एमेंड केलो भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना PMLA जो एमेंड केलो, अंडर PMLA तांणी असो तरेन एमेंड केलो की विरोधकांक भितर उडोवपाकच हो कायदो केला असो की बेल मेळप न्ही, आणि त्या कायद्या अंतर्गत अशी इंटरिम बेल मेळप आणि ती बी सुप्रीम कोर्टान दिवप इज अ प्रेसिडेंट लेड डावन बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फ्युचर. So this is something that is unheard of, unusual, and this shows that the Supreme Court has lived up to the expectation of people's faith in judiciary. It is very clear, and it's a very clear precedent which has been laid by the Supreme Court that ki khoycha dictatorial government in a democracy, they will not allow them to take over democratic process and democratic setup by arresting opposition and kind of having a dictatorial regime in the garb of using laws for arresting opposition. जे हांगा दिसून आयिल्ले की जो आमचो लीडर आसा ताका तांणी प्रत्येक ऑपोजिशन लिडराक तांणी तशें केलो. पूण आज आमी एकच प्रश्न भारतीय जनता पार्टीक परत करता, जो रेड्डीक तुमी 70,000 कोटी म्हणून घोटाळो केलो म्हणून सांगले, ताका भितर कित्याक उडोवना? पयर पावसकाराक तांणी घोटाळेबाज म्हणून इलेक्शना पयलीं काडिल्लो. It was a gimmick because to make a false narrative की आम्ही करप्ट मनशाक काढलो, पण चीफ मिनिस्टरान स्वतः वेंग मारून ताका घेतलो. So that means this government, obviously people should open their eyes and see it. Election is over today as far as Goa is concerned, but Goa's future does not end here. Goa has lot to achieve in future, आणि गोंयचे जर करप्शन लोकांक खंय तरी दिसना जाल्यार I feel sad about it, because as a politician आम्ही प्रयत्न करता परत सांगपाचो की सत्तेंत रावपा खातीर भारतीय जनता पार्टी खंयच्या लेवलाक वचपाक शकता. पावसकारा सारख्या मनशाक जाका तुमी स्वता करप म्हणलो ताका तुमी घेवंक शकता. माविन गुदिनेचेर इलेक्ट्रिसिटी स्कॅम चालू आसा, पण आय एम सरप्राइज दॅट दे आर नॉट एबल टू सर्व समन्स टू द विटनेसीस, विच इज व्हेरी सरप्रायझिंग. पूण हांगा बाबुशाचेर जर केस चालू आसा, थंय दे आर ट्रायंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड्स टू गेट द विक्टिम्स. सो तांच्याय भितर जे आज भितर दिसता पळय ते आमकां दिसून येता. सो दे आर ट्रायंग टू क्रिएट अ स्पेस फॉर अनदर लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी एज फार एज पणजी इज कन्सर्न. आणि हे सगळे जर पळयत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचो नीती आनी नियत दिसून येता. आमकां तरी हे 100% दिसता. इट इज देअर हाऊस, इट इज देअर फॅमिली दॅट दे हॅव टू डील विथ. ऑल आर बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, ऑल आर करप्ट. पण सम आर लेसर करप्ट, सम आर मोर करप्ट. सो एक लेसर करप, मोर करप्टाक हांगा ते स्विच करून आपल्या भितर कशी लिडरशीप कशी घट्ट धरून दवरप ते भारतीय जनता पार्टीन जर पुस्तक बरयलें जाल्यार एक इट विल बी अ बेस्ट सेलर फॉर क्रिमिनल्स. अमित बाब, काल एक गिरिराज जे आसा स्पोक्सपर्सन बीजेपीचे त्यांचं एक स्टेटमेंट आलं की जे बेश्टेच खुश जाता म्हणतात इंटरिम बेल मारली ती म्हणतात ते कॉन्विक्टेड जे क्रिमिनल्स असतात तांकां मेळटा म्हणतात, जाल्यार तुमी कित्याक खुश जाता? काल सांगिल्लें हांव परत एकदां सांगता, अज्ञानी लोकांनी भाश्य करचें न्ही कायद्याचेर जेन्ना कायद्याचें ज्ञान नासता. आणि आज परिस्थिती लिगल डिपार्टमेंटाची तांची अशीच जाल्या कारण हायकोर्टान ज्यो बडयो आज सरकाराचेर पडटा आणि ज्या तरेन धंद्यांची वाट लागल्या सरकाराच्या अनास्थेक लागून, सरकाराच्या विकनेसाक लागून, सरकाराच्या वीक लिगल डिपार्टमेंटाक लागून ती परिस्थितीन लोकांचे धंदे आज बुडटा. तेच हांच्या अज्ञानान दिसून येता. वेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड, वेन एन एक्यूज इज कन्विक्टेड, ही इज सर्विंग टर्म, ताका पेरोल दिता. पेरोल इज फॉर अ पर्टिक्युलर पिरियड ऑफ टायम. Mr. Kejriwal is not a convicted criminal. It is a charge sheet, it is a matter of charge. And they करतले ताजेर. Interim bail is something that cannot be compared to conviction. So, अज्ञानान तांणी जे केला स्टेटमेंट पळय म्हाका हांसकय दिसना, कारण वी आर सेलिब्रेटिंग दिवाळी. दिवाळी सेलिब्रेशन करता आसतना रावणांक खंय तरी दुख्ख जाताच. जे वायट ज्यो शक्ती असता तांकां दुख्ख जातात, आणि ते दुख्ख जाल्या उपरांत तकलेचे आनी जिबेचे ताण कंट्रोल उरना. तोच दिसून येता तांच्या स्पोक्सपर्सना मदीं, तांच्या भक्त तांची जी हे आसा. इनफॅक्ट आय वॉज सरप्रायज की म्हज्या त्या स्टेटमेंटाचेर हांवें पळय जे चॅनल आसा ताजेर they become abusive. Usually RG's supporters used to do it. आज भारतीय जनता पार्टीचे सपोर्टर्स
जे स्टेटमेंट सपोर्टिंग स्टेटमेंट आसा तांकां गाळी मारतात. गाळी कसल्यो विच आर व्हेरी बॅड. आय कॅन्ट इवन अटर दोज वर्ड्स विच शोज भारतीय जनता पार्टी कितली भितरल्या ती. IT सेल ऑफ भारतीय जनता पार्टी युजींग डेरोगेटरी फिल्दी वर्ड्स ऑन सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म शोज भंय दिसला आनी भंय दिसपाकच जाय. कारण भया शिवाय हांची जी परिस्थिती आज जाल्या, हांचे करप्शनाचे लेवल इतले फुडें पावला की हांकां भंय दिसपाकच जाय. कारण हे सगळे एक दीस भितर वतले, हाचे बद्दल कोणाकच डावट आसपाक जायना. Court has said the date of the return of Arvind Kejriwal to the jail, so this was not rightful custody. See, basically, as I said, interim bail is granted when the court believes that that arrest which is done is prima facie on the face of it is illegal. As world's media, I'm not just talking about national media, has today covered this and said and come out and openly said and supported this order. World's media has said, taken cognizance of this order, which shows that Supreme Court, which is the apex court and is just precedent over Bharata Bhitar, that has interpreted this as something that does not come to terms with the legal process. जेन्ना बेगीन सुटलेले जाल्यार गोंयांत कितें फायदो जावपाचो गोंयांत पळय तांचे एबसेंस इज ऑलवेज समथींग दॅट वी मिस अँड वी मिस इट. बट तांणी आमच्या भितर अशी विचारशक्ती करून दवरल्या, अशें ताणें अरविंद केजरीवाल लाखांनी भारतभर निर्माण केल्या की ते खंय आसूं, ते कितलेय जेलीन घातले तरी आमचो विचार बदलचो ना. आमी गोंयांत जें काम केलें तुमी पळयलां आसतलें आनी हांव परत एकदां सांगता. Even though our candidates were not contesting this election, it was India Alliance's काँग्रेसचो आमचो उमेदवार आशिल्लो, पण आमी आमचो स्वताच्या पार्टीचो उमेदवार आसा अशें करून आमी काम केलें. आनी इट वॉज एविडंट अँड इट इज कम आउट ऑन रेकॉर्ड फ्रॉम पीपल सेईंग दॅट आम आदमी पार्टीन काँग्रेसपेक्षा जास्त काम केलां म्हणून. सो तातल्यानूच तुमकां दिसून येता की आमची जी लिडरशीप आसा, जी विचार ताणें जशे तरेन आमचे सकयल पावयला, तो विचार ताणें इतलो डीप रुटेड आमच्या भितर केला की ही हॅज honesty is our politics, education is our politics, schools, health model, development model is our politics, and this politics of development which is inculcated in us, that cannot change whether he is in jail or he is out of jail, because तांचो केजरीवाल म्हणून जो विचार आसा तो हांगा तुमकां दिसून येतलो आनी आमच्या कार्यकर्त्यां मदीं दिसून येतलो. उत्साह इतलोच आसा की आज आमचो लिडर आमचे बरोबर आसा. भायर ताजो आवाज तुमकां आयज एकाच्या मागीर आयकपाक येतलो. ही वील होल्ड अ प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेसिंग नॅशनल मिडिया इन अबाउट आय थिंक इट हॅज स्टार्टेड अ मिनीट बॅक. ते तुमी पळया आनी तांचो आवाज आयका, कारण तातल्यान जी शक्ती आमच्यात येता न्ही ती शक्ती खंयच्यानूय येवपाक शकना. आमी केजरीवालाचो परिवार म्हणून सांगना, आमी सांगता आमी आम आदमीचो परिवार म्हणून. आज भारतीय जनता पार्टी आसली, भारतीय जनता पार्टीचें नांवूच खंय गेलां. आज प्रत्येकाच्या ब्रॅकेटान आसा मोदी का परिवार म्हणून. पयलीं संखा परिवार आनी खंयचो खंयचो परिवार आसतालो, आज मोदी का परिवार जाला. सो मोदी फाटल्यान हांचें कितें जातलें तें कोणाक खबर ना, कारण भारतीय जनता पार्टी आज हॅज फॉरगॉटन इट्स बेसीक क्रक्स ऑफ वॉट वॉज द रिजन वाय भारतीय जनता पार्टी वॉज फॉर्म्ड अँड द एंटायर रूट ऑफ दीस भारतीय जनता पार्टी. जे भारतीय जनता पार्टी पयलींची आशिल्ली ती खंयच उरूना. इट हॅज बिकम भारतीय करप्ट पार्टी. दॅट इज वाय इट्स कॉल्ड मोदी का परिवार. थँक्यू. So you mentioned that Congress has not done the work. No, I am not saying Congress has not done the work. We have done more work than Congress, and I will be on record to say that. Go ahead. No, why I think is that is something that you should ask them, but we were more enthusiastic. आम आदमी पार्टीचे लीडर्स आसूं, आम आदमी पार्टीचे व्हॉलेंटियर्स आसूं, आम आदमी ती काँग्रेस इज अ लार्ज पार्टी. People get upset if somebody is given ticket. That is common in any larger party. ते तुम्ही बीजेपीच्या फाटले दिसांनी आरोपूय पळयले, तांणी बाबू कवळेकाराक विकून दिलो. ही परिस्थिती आसा. अशें तांणी खुबश्या लिडर्सांक विकून दिले. पूण हांगा तरी इंडिया अलायन्सान कोणी कोणाक विकून दिवना. वी आर सेईंग दॅट वी डीड बेटर जॉब दॅन काँग्रेस डीड बिकॉज वी वॉन्टेड टू मेक आवर ब्रदर्स विन. Simple as that. So we are not saying that they have not done good job. They have done good job. Everybody worked in tandem like a team. It was a team effort आशिल्लो. This was like IPL team. म्हणजे खंयचे खंयचे different आतले players आशिल्ले भितर, पण we played like one team and I think we are going to win this elections. तुमचे efforts खंय तरी दिसता. Thank you.